प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 विसवोर वोड 41 ते 50 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 41 to 50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो भर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मुजरी तांकां मेळो नासतना उरची ना. पातोक आदारूंक ताळण्यो, पूण भावाट धरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावाट सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां दोरयांत उडयल्यार ओदीक बरें जातलें. आनी तुमचो हात पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 हात आसून एमकोणान पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस गुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां ओदीक बरें. आनी तुमचो पांय पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 पांय आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां ओदीक बरें. आनी तुमचो दोळो बी पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडयात. 2 दोळे आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुमकां ओदीक बरें. थंय एमकोणान पडलेल्यांक खाता तो किडो मरो ना आनी उजो केन्नाच पालो ना. मिठा वरवीं घडटा तशें उज्या वरवीं देव जोण एकल्याक मनशाक शुद्ध करून सांबाळटलो. मीठ एक बरी वस्त, पूण मिठाची खारसाण गेली तर कित्या वरवीं तुमी ताका परतून खारसाण दितल्यात. तुमच्या मदें मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमकां जेजू कितें सांगता. तो म्हणटा पातोक आदारूंक ताळण्यो येतल्योच आमकां. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत भाव भयणीनो पातोक आदारूंक ताळण्यो येतल्योच. आनी कोण म्हणीत जाल्यार बाबा म्हाका ताळण्यो येना, हांव एकदम बरो मनीस, हांव एकदम बरी बायल, हांव कांयच पातोक करिना, हांव कांयच कोणाक दुसऱ्यांक वायट करिना, कोणाचें दुसऱ्याचेर आड उलयना, हांव कोणाक गायो सवना, कोणाचें चोरिना, हांव इगोर्जेन वेता, हांव म्हज्या फॅमिली बरोबर रावता आनी एके भाशेन हांव बरें जिवीत सारता, देखून म्हाका कसल्योच पातोक आदारपाच्यो ताळण्यो येनात. भाव भयणीनो, ती जावन आसा एक फोट. ती जावन आसा एक फोट. कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमची चिंत ना आमकां पातोक आदारूंक दितली. जेजूनच सांगला. तो म्हणटा कोणूय एक दादलो एक बायलेक आतां एक बरे भाशेन पळयना जाल्यार तो तिचे भितर तो पातोक कोत्ता आपल्या मनांत आपल्या काळजांत. म्हणजे आमची चिंतना आमी पातोक आदारतात. कित्याक आमच्या चिंतनांनी आमी पातोक आदारतात. कित्याक आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी थोडें कितें वायट हातें पळयता, आमी तांच्यो खबरो आयकता, आमकां केन्नाय शेजाऱ्यांनी हें केलें तोहें केलें, आमी केन्नाय दुसऱ्यांच्यो खबरो आयकून आमकां तें चिंतना येतात. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता. तो कितें म्हणटा, तुजे दोळे तुका पातोक करूंक दिता जाल्यार ते दोळे तुजे काड. म्हणजे तो म्हणटा सगल्यांचे दोळे आमी आतां ताणें सांगला जाल्यार आमी सगळीं कुड्डी आसतलीं आहलीं, आमकां दिसूंक मेळचें नासलें. जेजू कितें सांगूंक सोदता, तो सांगूंक सोदता आमकां. म्हणटा जेन्ना आमी थोड्यो वस्तू पळयता आनी त्यो वस्तू आमी पळोवन आतां आमी पातोक आदारता. म्हणजे आमी केन्ना कितले फावटी आमकां आमचे न्यूजपेपर येता, आमचे लोकल न्यूजपेपर, इंटरनॅशनल न्यूजपेपर, ताजे उपरांत वॉट्सॅपाचेर कितल्यो मॅसेजी येता, कितल्यो आमी टीव्हीचेर खबरो आयकता. थोडो लोक तांकां जाय टीव्ही पळोवपाक, तांकां जाय आतां ह्या दिसांनी कितें गैर चलता म्हूण आयकलां हांवें तेंचो संवसारांत, तांकां जाय त्यो खबरो आयकोपाक कितें जाता, कोण मारता, कितलें गैर चलता तें. ताजे उपरांत तांकां पेपरां येतात, एक पेपर न्हय 3-4 पेपरां येतात आनी ताचे वयल्यान सगल्यो संवसाराच्यो खबरो मेळटात तांकां. आनी त्यो खबरो येना फुडें आतां कितें जाता, तांचें चिंतप, तांचीं उतरां. आतां एक तर तें पेपरान न्यूज पेपरान सांगलें खबर, आतां आमकां जाय आमचे न्यूज पेपर सांगपाक. म्हणजे
न्यूज पेपरान म्हणलां थंय थंयसर अहें घडलें आनी मागीर आमी कोणाक सांगता जाल्यार आमी म्हणटात तें घडलें जाणूय कित्याक घडलें तें म्हाजें घडलें अशें घडलें अशें जालें तर आनी एक एकलो लोक आपलो सांगता ताका कित्याक तें अहें घडलें म्हणून एक एकलो मनशाक आपलें चिंतप हा कित्याक घडलें म्हणून आनी भाव भयणो आतां आमी कितें उलयता आमचें तोंड उक्तें करून आमी तोंड उक्तें करून कितें उलयता आमी सगळी भिरांतेच्यो वस्तू उलयता देखून भाव भयणो आयज जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटात जें तुमी पळयतात जें तुमी आयकतात जें तुमकां तुमच्या कानार पडटा हें सांबाळून रावात भाव भयणो जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमच्यान म्हणूंक जायना की आतां म्हजे कान बंद करतलो आनी कोणाचें आयकोचो ना आयकोचेंच पडटा कित्याक आमी ह्या संवसारान आसा केन्ना आमी इगोर्जेन वता कितें खबरो आयकता आमी केन्ना एका प्रेयर मिटींग वता थंयसर खबरो आयकता मागीर आमी खंयसर बाजारान वता थंयसर एक खबरो आयकता घरा येतकच सगळे आमचो फामील आपल्या आपल्या जाग्यार थंयसर कितें घडलें तें येवन आमकां सांगता तर भाव भयणीनो जेन्ना असल्यो खबरो येतात आमकां बरें दिसता त्यो खबरो आयकपाक कोण आमचो शेजारी आयलो आनी तो गांवाच्यो खबरो सांगलो हाच्यो खबरो सांगलो आमकां जाय त्यो खबरो आयकपाक कित्याक आमकां ती संय जाल्या आतां टायमपास करूंक जाय कोण आपलो थंयसर आमी बाल्कॉन बसना जाल्यार आनी कोण आमचो शेजारी कोण आमचो गांवाचो कोण आमचो ओळखीचो थंयसर बेता जाल्यार आमी ताका म्हणटा आरे बाबा को हाय तूं देव बरो दीस दिवं देव बरी रात देव बरो दीस दिवं आनी देव बरी रात दिवं आनी देव बरी सांज दिवं म्हणल्या उपरांत आतां आमची देव आतां खंय आहा थंयसर आतां आमच्यो खबरो कसल्यो आसतात आजच्यो आनी ताच्यो हें घडलें तें घडलें कसल्यो खबरो उलयता भाव भयणो कित्याक आमी ह्यो खबरो आयकता ताजे उपरांत आमकां पेपराचेर न्यूज पेपराचेर आनी मागीर त्या टीव्हीचेर सगळ्यो खबरो मेळटात आनी आतां आमी तोंड उक्तें करून कितें उलयता भावार्थ उलयता वो भिरांतीच्यो वस्तू उलयता आनी तेन्ना आमचें निसंतन जाता आयज जेजू भाव भयणीनो आमकां सांगता म्हणटा ज्यो वस्तू तुमकां ताळण्यो हाडटल्यो ज्यो वस्तू तुमी आयकतात थोडे फावटी आमची जी आमिजाद आसता लोकां बरोबर ती आमिजादा वरवीं आमी खूब पातक करून पावता कित्याक तो लोक वय आमचो आमीक तो आमचो संबंद जाला खूब वर्सांचो पूण तांचें उलोवप कितें तांची उतरां कितें भिरांतीची हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो हाणें कितें केलां ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलां त्या मिनिस्टरान कितें केलां सगळ्या संवसाराच्यो खबरो आमी आयकता आनी तेजे उपरांत आमकां वेळ ना ते देवाचें उतर आयकपाक आनी मागीर तेजे उपरांत आमी मिसाक वेता आमी इगोर्जेन वेता केन्ना रितीराक वेता आतां ह्या वेळार तुमी देवाचें उतर आयकतात तें देवाचें उतर आयकता आयकलें एका कानार सोडलें दुसऱ्या कानार ताचेर नियाळ करपाचें कांय ना तर ज्यो खबरो आमी पोत्तून दिसान दीस सुमानाच्या सुमाना म्हयन्याच्या म्हयने आयकत वेता आतां आमी फकत धर्म करता म्हणजे आमी सकाळीं उठून ब्रेकफास्ट केलो दनपारां जेवण केलें रातचें जेवण केलें तेच भाशेन आमी मागणें करता पूण आमचो संबंद जेजूशी ना देखून आमी फकत धर्म करता पूण आमी आमचो संबंद जेजूशी धरिनासतना आमी आमचें जिवीत वावुरता आनी भाव भयणीनो आमचो संबंद आमचो भावार्थ घट ना म्हणून आमचें आतां ह्या संवसारान निसंतन जाता आनी तेजे उपरांत आमी मेल्या उपरांत आमी केन्ना सर्गीचें राज भोगूंक पावचें ना देखून आयज जेजू आमकां सांगता म्हणटा जें तुमी आयकतात जें तुमकां दिसता तें पातक करून तुमकां दिता जाल्यार तें सगळें सोडात आमी आयज न्यूज पेपर वाचूंक ना जाल्यार आमी कांय पातक करूंक ना पूण न्यूज पेपर वाचलो आनी ते उपरांत आमचे सगळें आमचें किटकिट गेलें आमच्या मनान आनी ताजे उपरांत आमी तोंड उक्तें केलें आनी उलयलें आमचो भावार्थ कमी जातलो भिरांत येतली आनी आमी केन्नाच हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावचें ना आयज भाव भयणीनो खरेच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया ज्यो आमकां पातक आदारूंक ताळण्यो येतात त्यो आमी पयस दवरपाक आमी सांबाळून रावुया ज्यो वस्तू आमकां दिसता केन्नाय आमी आतां टीव्हीचेर वॉट्सॅपाचेर युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर कितल्यो वस्तू आहा लोक कितले पळयता थंयसर कितले चिकार कितले म्हेळे वस्तू आहात थंयसर पूण भाव भयणीनो आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावता ती बरी खबर शुवर्तमान जावन आसा बरी खबर हें आमी करुया आख्खो दीस आमी त्या उतराचेर वाचपाची गरज ना पूण आमी ताचेर नियाळ करुया आमचें चिंतप त्या देवाच्या उतराचेर आनी तेजे उपरांत बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक जेन्ना तांकां त्रास आसा कसलो आडकोळ आसा ती बरी खबर दिवपाक आयज तर आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा
आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.